आमचे गोंयचे नुस्त्याक आमी गोंयांत कितें हायना तें आमी दुसरे स्टेटीन धाडटा म्हण आनी जेन्ना आमचे बोटी नुस्त्याचे घेवन येतात तेन्ना आमी ट्रक भरून नुस्तें दुसरे स्टेटीन धाडटा आनी आतां ते आमचे ट्रक दुसरे स्टेटीन वचपाक दिना. कारवार बंद केलेले आसात. आयज कितलेशे 8 ते 10 ट्रक बंद जालेले आसात. हांवें काल तेणें म्हाका काल सकाळचो फोन मारलो, बाबा हें कितें जालां, कितें घडटा. हांवें ताका सांगलें आयज आमची सोसायटीन मिटींग आसा पयर, बाबा तूं एक अपॉयंटमेंट दी आमकां, फिशींग इंडस्ट्री ऑल गोवा एक अपॉयंटमेंट दी. आमी जो मुद्दो घेवन विश्वजीत राणे कडेन आयिल्ले हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, ताणें आमकां आज सांजे पर्यंत तो इशू सॉर्ट आउट करता आमी सांगला. तो विशय तो आमच्यो गाडयो अडवल्या तो आनी तांचे इनकमिंग 60 किलोमिटर्स पर्यंत भितर काडपाची 60 किलोमीटर पण बॉर्डर वेले डिस्टन्स चार टायराच्यो गाडयो 4 व्हीलर. आयज मोर्चा काडलाच म्हूण मिटींग जाल्या, नाजाल्यार जावची ना. पूण तेणें आमचे सगल्यांचें आयकून घेतलां. पूण तेणें आतां आमकां सांगलां की आपूण हो सोल्युशन काडटा आनी आमचे गाडये भायर धाडटा आनी तेंचे 60 किलोमिटर्स जे रेडियस आसा तांकां भितर नुस्तें काडटा म्हण. गोंयचे आमचे ट्रेडर आहा, गोंयचे नुस्तें जे भायर एक्सपोर्ट केले वयता हेंच्यो गाडयो थंय अडवल्यो वयता. म्हणून हांवें कितें निर्णय घेतलेलो की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की 60 किलोमिटराचे रेडियसा भितर जे नुस्तें येता गोंय राज्यांत, ह्याच नुस्तें जे ल्हान फिशरमॅन आहा तांकां रिलीफ दिवपाचो आमी निर्णय घेतला आनी ते निर्णयान पयलींच घेतलेलो. पण ते कशें फुडें व्हरप म्हणून तेंचे कडेन आयज चर्चा जाली. तांकां दिसतालें की हांव लक्ष घालिना म्हणून. लक्ष घालपाचो प्रश्न ना हांगा कितें आसलें की आयज 20 तारखेर आमचे कर्नाटकाचे फिशरीज मिनिस्टर येता म्हाका मेळपाक. आमकां कितें जाय, आमकां फूड सेफ्टी स्टँडर्ड गोंय राज्यांत हाय स्टँडर्ड मेंटेन करपाचो आमचो निर्णय कायम उरता. व्हडले ट्रेडर जे आहा तांकां ते रूल रेग्युलेशन एंड कंप्लायन्स फॉलो करचेच पडटले. तांकां इन्सुलेटेड व्हेकल्स, FDAचे ट्रान्सपोर्टेशन लायसन्स, ते सगळे गोष्टी ते पॅरलर उरतले. पूण ल्हान नुस्तेकारां तेंच्या खातीर 4 व्हिलर गाडी जी आहा न्ही, बलेरो, टाटा मोबायल, त्या तरेच्या व्हेकलाक आमी रिलॅक्सेशन दितले. रिलॅक्सेशन म्हणजे बॉर्डरेक चेकिंग आमचे रँडम चेकिंग आमचे चालूच आसतले. 60 किलोमिटर्सा भितर जे आहा वी वील गिव देम सेम ट्रिटमेंट लायक वी आर गिविंग लोकल फिशरमॅन इन गोवा. सो दॅट इज हाव वी वील डू इट. कितें आहा नाल्यार कितें जाता की पयर ज्या तरेचे क्लॅशीस जावंक लागल्या, एज अ मिनिस्टर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, आनी हे आमचे गोंयकार असले कारणान हांकां त्रास जावं न्हय म्हणून हांवें हे डिसिजन घेतला.